नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज दूरदर्शनाक दिल्ले खासा मुलाखतीन नीट परीक्षेच्या पेपर फुटी विशीं खंत उक्तावन अशा तरेची घडणूक जावप ही सामकी दुर्दैवी आसा अशें सांगलें. तशेंच विद्यार्थ्यांक आव्हान करतना सरकार फेर परीक्षेन कसलेच तरेची चूक जावपाक दिवचो ना तेन्ना अफवांचेर विश्वास दवरचो न्हय अशें सांगलें. इसकी जो नीट की परीक्षार्थी हैं, जो दिक्कत आपको हुई है उसके लिए मैं आप सबसे खेद प्रकट कर रहा हूं, आप सबके सामने खेद प्रकट कर रहा हूं. ऐसे दोबारा ना हो ये हमारी दायित्व है. सरकार की सभी घटक उसमें से इकट्ठा आके स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रति संवेदनशील है. रोज उन्होंने चिंता प्रकट कर रहे हैं कि छोटे छोटे विषय में खुद ध्यान दे रहे हैं. सरकार की सभी प्रमुख स्टेक होल्डर उस काम पे लगे हैं. हमने सभी राज्य सरकारों को उसमें से जोड़ कर रखा है. मैंने स्वयं सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहा, अनेकों ने दायित्व भी लिया है. ये सिलसिला आने वाले दिनों में जिला और उपजिला तक जाएगा. हम सभी आपके अभिभावक के नाते, एक प्रजातंत्र में आपकी जिम्मेवारी सेवक के नाते हम उस काम पे लगे हैं. अब निश्चित होकर पढ़ाई में लगे, कोई अफवाह में ना जाए, किसी की गुमराह की करने वाले कामों पे भ्रमित ना हो. आप भरोसा रखें, हम आपको एक अच्छा परीक्षा व्यवस्था करके उपलब्ध कराएंगे. तशेंच जून म्हयन्यात जावपी फेर परीक्षेची तयारी पुराय जाल्या अशी माहिती लेगीत तांणी मुखार दिली. 21 जून को परीक्षा को पारदर्शी तरीके से निर्भुल हो, उसीलिए भारत सरकार की सभी स्टेक होल्डर, सारे विभाग, सभी राज्य सरकार, सभी जिले के अधिकारी, सब डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, सब लोग मिलके एक भारत के एक प्रमुख समूह करके, हमारे बच्चे सभी के हैं, सभी राज्यों के हैं, सभी जिले के, सभी गांव के हैं. इनको एक अकाउंटेबल परीक्षा करवाना, रिस्पॉन्सिबल परीक्षा करना, ये हमारी दायित्व है. मैं सारे कामों में प्रतिदिन उसमें से काम पे लगा हूँ. सभी लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं. ते भायर फेर परीक्षे वेळार प्रश्नपत्रिका सुखरूप परीक्षा केंद्रा मेरेन पावोवपा खातीर वायुसेनेचो वापर करतले अशी माहिती मंत्री प्रधान हांणी दिली. भारतीय हवामान खात्यान अंदू वर्सा देशान जून ते सप्टेंबर मे मेरेन पावसाचो नेट सर्वसामान्या परस कमी आसतलो असो अदमास उक्तायला. आयज नवी दिल्ली हांगा पत्रकार परिशद आपोवन खात्यान हे विशीं सविस्तर माहिती दिली. तांणी दिल्ले माहिती प्रमाण उत्तर पूर्व भारतांत सामान्य जाल्यार मध्य, दक्षिण तशेंच उत्तर पश्चिम भारतांत सामान्य परस कमी पावस पडटलो. दूरदर्शना कडेन उलयतना भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय मोहपात्रा हांणी देशांत जून म्हयन्यांत पावसाची परिस्थिती मंद आसतली अशी शक्यताय उक्तायली. तशेंच जून म्हयन्यांत उत्तर भारतीय राज्यांनी गरमी आनी उष्णतेचे प्रमाण वाडटले असो लेगीत अदमास तांणी उक्तायलो. आज हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी हुआ है, 5 जून से 30 सितंबर के बीच देश की एवरेज रेनफॉल की बात करें वो सामान्य से नीचे रहने का संभावना है. और परिमाणात्मक ढंग से देखें तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है वो लगभग 87 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है और इसका 90% हमारे इस कंट्री में होने का संभावना है. ये जो मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं इसका त्रुटि है ±4%. मगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री देखें तो मैनी एरियाज में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, एक्सेप्ट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया के कुछ इलाका और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहां नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है जून के सितंबर के दौरान. आज भी हम जून की रेनफॉल के बारे में जानकारी दिए हैं. जून के रेनफॉल के हिसाब से कंट्री एज ए होल के लिए रेनफॉल सामान्य से कम हो सकता है, मगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्ट सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सा जहां नॉर्मल या नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है. दिल्लीन भेट दिवन गोंयांत परतल्ले मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकारांकडे उलयतना राज्यांतल्या तरेकवार म्हत्वाच्या प्रकल्पांविशीं तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान मेळिल्ल्या आश्वासनांविशीं माहिती दिली. फोंड्या मतदारसंघाचे आमदार आनी आदले शेतकी मंत्री रवी नायक हांच्या निधना उपरांत रिते जाल्ले मंत्रिमंडळांतले पद गरजेच्यो परवानग्यो मेळयल्या उपरांत रोखडेच भरतले अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली.
म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी गोंयांत ऑलमोस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबरान हांवें ताका इनवायट केला. प्रोजेक्ट हाजो फावंडेशन स्टोन आसा, पण त्याच बरोबर द फ्लायओवर्स पर्वरी शहरातलो फ्लायओवर्स ऑलमोस्ट आमचो सप्टेंबर म्हटल्यार पुराय जातलो. कुणबी विलेज सांग्यार आसा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, तोय कंप्लीट जाता. अशें केंद्र सरकारचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे इनॉग्रेशनूय करपाचें आसा. गोंय सरकाराचे असे वेगळे प्रोजेक्ट जे इनॉग्रेशन करपाचे आसतले, ताजें इनॉग्रेशन आनी फावंडेशन स्टोन ह्याच्या निमित्तान सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्या तांची डेट ठरोवन म्हणजे प्रधानमंत्रीजी हांगासर येतले. कॅबिनेट रिशफल म्हणजे एक्चुअली तशें पळोवंक जाल्यार एक पोर्टफोलियो जो आसा तो वेकंट आसा. एक थोड्या दिसाच्या भितर भरपाची अशी इच्छा म्हजी आसा, सो दॅट परमिशन्स मेळना फुडें भरतले. नांव येयलें काय तुमकां पयलीं सांगता म्हटलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रियोळ मतदारसंघाच्या वेरे वाघुर्मे वाठारांत नव्या भोवउपेगी खेळा संकुलाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांचे सयत थळावे आमदार गोविंद गावडे, थळावे पंचायत वांगडी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कार्यावळींत उलोवप करतना सावय वेऱ्या सारकिल्ल्या ग्रामीण वाठारांत अशे तरेचे खेळा संकुल उबारून राज्य सरकार राज्याच्या खाची कोनशांत उदरगत करून लोकांक विकसीत भारताच्या प्रवासान जोडूंक पळयता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. एकदम इंटेरियर गावात वेऱ्या वाघुर्म्या सारकेल्या बारीकशा ग्रामपंचायतीत आज आम्ही जो स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज ज्यो अवेलेबल करून दिता, म्हणजे इनडोर बॅडमिंटन स्टेडियम, त्याचबरोबर इन फ्युचर जशें म्हटलां तशें टेबल टेनीस, परत कॅरम, जीम हाज्या सारकेल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आनी उरलेलो हो मल्टीपर्पज हॉल भुरग्यांच्या खातीर इन फ्युचर फॉर द एज अ ट्युशन सेंटर म्हणा, स्टडी सेंटर म्हणा, हाज्याय खातीर हांच्यांनी हो मल्टीपर्पज हॉल खूब बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी उपयोग करूं येता. त्या खातीर हांव तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. सरकारच्या गोल्डन जुबली स्कीम 2013 हाच्या अंतर्गत आमी ग्रामीण भागातले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर ऑलमोस्ट 5 कोटी रुपया पर्यंत खर्च करता. तातूंतलो 2 कोटी रुपया खर्च करून आमी हो हॉल आज पुराय केला. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार ह्यो फॅसिलिटीज फक्त गोंय राज्यांत अवेलेबल जाता. तुम्ही शेजारच्या राज्यांनी वचून जर पळयशात अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज तुमकां डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सुद्दां अवेलेबल आसची ना. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. संवसारीक आर्थीक मंचान केल्ल्या नव्या नियाळा प्रमाण संवसारांतल्या चडशा आर्थीक तज्ञांनी संवसारीक आर्थीक उदरगत सुकतायला. पूण ह्या नियाळान भारतांत सगळ्यांत चड उदरगत जावपाची संद आसा अशें लेगीत नमूद केला. सर्वेक्षणान 10तल्या 9 तज्ञांनी फुडल्या आर्थीक वर्सान आर्थीक वाड कमी जातली असो अंदाज व्यक्त केला. संवसारीक आर्थीक मंचान जारी केल्ल्या नियाळा प्रमाण 2026 वर्सान भारतान वेपाराच्या धोरणांत मेकळीक हाडिल्ल्यान मुळाव्यो साधन सुविधा, संशोधन तशेंच थळाव्या उत्पादन क्षमतेक उर्बा दिल्ल्यान संवसारीक आर्थीक मंचाचो परिणाम भारताचेर कमी प्रमाणात जातलो. मंचान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 2026 ते 2027 ह्या आर्थीक वर्सान भारताचो आर्थीक वाडीचो दर 6.5% आसतलो. पश्चिम आशियात सुरू आशिल्ल्या ताणाच्या फाटभुंयेर संवसारीक पांवड्यार धोको वाडत आसा. आयज IPL क्रिकेट सर्तींत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ह्या पंगडान आड निमण्या खेळांत सुवात मेळोवपा खातीर गुजरात टायटन्स आनी राजस्थान रॉयल्स ह्या पंगडा मदीं चंदीगडच्या महाराज यदविंद्रू सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर खेळ जातलो. ह्या आदी पात्रताय फेरयेंत गुजरात टायटन्स पंगडाक रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडान हारयल्ले जाल्यार एलिमिनेटर पांवड्यार सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचेर जैत जोडून राजस्थान रॉयल पंगड उपांत्य फेरेंत पावल्यात. गुजरातच्या पंगडा खातीर सगळ्यांत मोठें आव्हान म्हळ्यार राजस्थान पंगडाचो सगळ्यांत ल्हान आनी उत्कृश्ट फलंदाज वैभव सूर्यवंशी हांच्यो धांवड्यो आडोवन दवरप आसतलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचें एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.